आमी सध्या आसा BJPचे जे स्टेट ऑफिस नवे जे कदंबा बायपासाचेर जे कन्स्ट्रक्शन चालू आसा थंय आमी आसा। आयज गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच प्रदेशाध्यक्ष BJPचे दामू नाईक तशेंच पणजेचे आदले आमदार सिद्धार्थ कुंकळकर तशेंच संजीव देसाय आणि जे कॉन्ट्रॅक्टर आणि आर्किटेक्ट आसा जे BJPचे जे नवे स्टेट ऑफिस हांगासर डिझायन करता आणि बांदतात ते हांगासर आयज तेंच्यांनी दोतोर प्रमोद सावंताच्या निरीक्षणा खाला हांगासर हे इन्स्पेक्शन जालें की काम खंयसर पावला आणि आज आशिल्ले ते एक प्रोग्रेस ताजो हे कितलो पर्यंत पावला आणि आमचो टायम लिमिटा प्रमाणे ते जातले काय ना त्या प्रमाणे ते टायमर आसा। सायट इन्स्पेक्शना खातीर हांव आमचो अध्यक्ष नवीन अध्यक्ष बाब दामू नाईक ट्रेजरर सिद्धार्थ बाकीचे सगळे जाण सायटीर आयिल्ले पळोवपा खातीर आर्किटेक्ट सगळ्यांनी सायट पळयली। वी आर सॅटिस्फायड आमचो टायमार सगळे जे आहा पळय न्ही आमी ठरयल्ल्या त्या टायमान जाता। विल कंप्लीट अवर भारतीय जनता पार्टी ऑफिस बाय डिसेंबर 2025 टायम आमी कंप्लीट करतले पर्मनंट ऑफिस भारतीय जनता पार्टी कोऑपरेटिव्ह। तुमचो 27 पयलेलो पूण इतल्या बेगीन जातलो म्हणून अशें कोणाक दिसनाशिल्लें तुमी 25 कंप्लीट जातले म्हणटा। 26 आमी हांगा शिफ्ट करता 27 हाडपाक जाय म्हणून त्या खातीर